नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। हमासाचो इस्रायलाचेर 5000 रॉकेटांचो हल्लो। अतिरेकी इस्रायलाचो झुजाचो शंखनाद। भारत सरकाराची भारतीयांक एडवायझरी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकेन केलो हल्ल्याचो निषेध। जीएसटी काउन्सिलाचे बसकेंत मिलेट्सांक टॅक्सांत थाकाय। जीएसटी 18% वेल्यान 5%। मॉलेसिसाचेर जीएसटी 5%। दिल्लीन काडलो ऑनलायन गेमिंग। गोंयान काडलो कसिनो टॅक्स नोटिसीचो इश्यू। मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ पोस्ट खाली दवरचे न्ही। हायकोर्टाची गोंय सरकाराक ऑर्ड। नवे अपॉइंटमेंट वैजकी सुविधा वखदां पुरवणेचेर देखरेख दवरूंक नेमची समिती। मोपा विमानतळार अरायवल स्टँडार 5 मिनटां वयर रावल्यार फारीक करचे पडटात 200। ताचे वयर 500 रुपया। टुरिस्टांक गाडयेंत बसय मेरेन 5 मिनटां काबार। टॅक्सीवाल्यांचें काम। कळंगुटे रस्त्यार फाटल्या 2 वर्सांत 22 कोटी खर्च। रस्त्यार खंयच फोन केलो ना। पीडब्ल्यूडीचो दावो। सरपंचाच्या आरोपा उपरांत पीडब्ल्यूडीचो ग्राउंड झिरो फॅक्ट चेक। शिरगांवां मायनिंग ब्लॉकाचे पावणे आड। हायकोर्टांत 3 याचिका। सरकार कंपन्यांक नोटीस। शिरगांवची देवी लयराई कोर्टांत। ब्लॉकांत देवूळ, शाळा शेतां। शंभू परब न्ही, गोंयचे एनसीपीचो आपुणूच अध्यक्ष। जुजे फिलीप म्हणटा एनसीपी शरद पवाराची। गोंयची सगळी एनसीपी ताचे बरोबर। गोंयांत एनसीपीचो आनीक दुसरो फांटो ना। संतोष ट्रॉफीची उक्तावणाची मॅच धरून 4 मॅची गोंयांत। पहिली मॅच 9 तारखेर। जीएफएचो अध्यक्ष म्हणटा दिसाक 2 मॅची। सर्तीक सरकाराचो आदार। आशियाई गेम्सांत भारताची मेडलांची सेंच्युरी पार। 13व्या दिसा एकूण 104 पदकां, 28 भांगरा पदकां। क्रिकेट, कबड्डी, बॅडमिंटनात भांगरा पदकां। अजून एक दीस उरला। हमास आतंकवाद्यांची इस्रायलाचेर चढाई। 5000 फिलिस्तीनी रॉकेटांचो अकस्मात बरोबर मारो। आतंकवादी इस्रायलांत घुसून नरसंहार, अपहरणा सुरू। इस्रायलाची झुजाची घोषणा। लोक बंकरांनी। भारत सरकाराची थंयच्या भारतीयांक सुरक्षीत सुवातांनी रावचे म्हूण एडवायझरी। इस्रायलांत शेकड्यांनी भारतीय विद्यार्थी आसात। प्रधानमंत्री मोदीन आनी अमेरिकेन हल्ल्याचो निषेध केला। अर्थमंत्र्याच्या फुडारपणान दिल्ली जाल्ले 52वे जीएसटी काउन्सिलाचे बसकेंत मिलेट्साच्या उत्पादनाक थाकाय। 70% मिलेट्स आशिल्ल्या पिठाचेर पॅकेज्ड मिलेट्स उत्पादनाचेर जीएसटी 18% वेल्यान 5%। मॉलेसिस 18 वेल्यान 5%। दिल्लीन ऑनलायन गेमिंगाचेर 28% टॅक्साचो इश्यू काडलो। गोंयान कसिनोक टॅक्स नोटिसीचो इश्यू काडलो। मुख्यमंत्री सावंत आनी माविन दोगूय बसकेक आशिल्ले। In powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millet's composition is 70%, if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they're sold loose or when they're packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form. For paying the 28% GST on online gaming? All of them have agreed to pass it with effect. Even if they have not passed it, first of all, they have agreed to pass it with effect from 1/10/2023 this year. I think the latest count was 18 that have already passed. Some 13 are pending to be passed, either an ordinance or an amendment
through the act. कसिनोच्या टॅक्स प्रकरणाचो विशय कावन्सिलात आयलो. महेंद्र भाई, जीएसटीची मिटिंग जाली दिल्ली. ऑनलाईन गेमिंगाचो विषय परत येयलो मिटिंगेन. 4-5 स्टेटींनी तो मुद्दो काडलेलो, इन्क्लुडिंग गोवा. म्हणजे हांवें तेजे मातशें चर्चा केली. एकूच सांगलें की जे टॅक्सेशन तेणी तेंचेर घातला विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट, समजलो जेन्ना 28% ते चार्ज करताले आनी प्री जीएसटी एरा इट वॉज 18%. 5-6 वर्सां पळय ते घातला, तेंचे ते डिमांड रेज केला मोर दॅन 16,000 crore आणि तेंचे नेट वर्थ ओनली इज 4,000 crore. Any company with a net worth of 4,000 crores obviously cannot pay 16,000 crore as tax. So हे मातशे correction करपा जाय. Nowhere it happens that any new tax imposed or rate of taxation is increased. It is never done with retrospective effect. ओके. तेजेर रिलीफ मेळटली न्हू कंपनींका जेंचे टॅक्स? ऑब्वियसली रिलीफ मेळपाकूच जाय, नाजाल्यार इंडस्ट्री बंद जाता न्ही. म्हाका दिसना जीएसटी कावन्सिलाची इच्छा आसा वा केंद्राची इच्छा आसा की खंयची इंडस्ट्री बंद जावची. स्टुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ असले पोस्ट रिते दवरचे न्ही. हायकोर्टाची गोंय सरकाराक ऑर्डर. फुडली गरज मतींत धरून गरज पडटा तशे वेळच्या वेळार पोस्ट भरचे. भलायकी सचिवाच्या फुडारपणान देखरेख दवरूंक नवे अपॉइंटमेंट, आरोग्य सुविधा, वखदां, फंडाच्या वापरा विशीं निर्णय घेवंक समिती नेमची म्हूण कोर्टाची ऑर्डर. मोपा विमानतळार अरायवल स्टँडार 5 मिनटां वयर रावल्यार 200 रुपया चार्ज. 5 ते 10 मिनटांक 500 रुपया लागू. आदीं 50 फारीक करताले, आतां वाडिल्ल्यान टॅक्सीवाल्याच्या बॉल्साक कातर. पयलीं 5 मिनटां फ्री खरी, मात ट्युरिस्ट गाडयेंत बसतसर 5 मिनटां काबार. 10 मिनटां वयर गेल्यार खंय चार्ज डबल. 0 to 5 minutes काय ना म्हणटा ते. आफ्टर 5 minutes to 10 minutes 200 रुपया. आणि जेन्ना गाडी आमची भितरची पार्किंग लॉटान नासता, खंयच्या काउंटराक चलना, आणि भायल्यान जाका तेन्ना डायरेक्टली जाका पिकअपाक समजा जर भाडें आयलें, ताचो गेस्ट जर कोण तरी येवपा जाल्यार तो ताका फोन करता की बाबा आपणाक पिकअपाक यो. पण तो सुद्धा भायर येवन रावता. पण इन द मीन टायम तो द मोमेंट पॅसेंजर हातूंतल्यान देंवलो फ्लायटांतल्यान काय तो फोन करता आपूण पावलो म्हणून. पण ताका ती त्याची बॅगेज लगेज सगळें कलेक्ट करता आमचा 10 मिनटां केन्नाच वता. त्या पेडण्या तालुक्यांतल्यान जे G011 जे गाडी आहा तांकां तरी कितें तरी खंय तरी स्पेशल कन्सेशन दिवची अशी माझी मागणी आसा. जे आमरा 200 गेले, फाल्यां तो म्हणटलो 500 करता म्हणटलो. म्हणजे हे 500 रुपया आमी त्या टॅक्सीकारांनी तेंचेर घालूचे पडले कस्टमरांचे. ते 500 रुपया आमी पेट्रोलांसून घालूंक शकना. आमच्या पेट्रोलाचे काडून आमचो हप्तो सोडून आमकां तेका लावचेच पडटले ते 500 रुपया. पण सरकार हाचेर कितें उलयना. म्हणजे सरकारान हो एअरपोर्ट कसो तेका विकला हे पयलीं कळना. हांगा तो येतरी दुबाव मारता. हे म्हाज्या हिसपात जाल्यार अशें करप की टॅक्सी हे 2च काउंटर दवरप, एक ब्लू कॅब आनी दुसरो आहा तो टुरिस्ट म्हणून 2च करप. तेन्ना थंय कॉम्पिटिशन जावचें ना. आनी तेंच्या कडल्यान वॅगनर, अर्टिगा अशे जे गाडी आहात तेंचे सेपरेट अशें तेंचे क्यू सिस्टम करप. ह्या इश्यूचेर आमी GMR वांगडा उलोवपाचो प्रयत्न केलो, पण ते उलोवपाक रेडी ना. सुत्रां कडसून अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ही जे टॅरिफ आसा, म्हणजे ही जे प्रायस आसा ते फक्त प्रिमियम पार्किंग स्लॉट, प्रिमियम पिकअप और अरायवल पॉयंट्स आसात त्याच जाग्याचेर वाडयला. बाकीचे पार्किंग फीज हे आसा तशेंच आहा. स्टुडंटा खातीर चेतन दिवस. कळंगुटे रस्त्याचेर फाटल्या 2 वर्सांत 22 कोटी मोडल्यात म्हूण PWDचो चीफ इंजिनियर सांगता. रस्त्यार खंय फोणकुलो ना. सगळे रस्ते वेवस्थीत म्हूण इंजिनियराचें आपलेच PWD सर्टिफिकेट. कळंगुटे रस्त्याचेर PWDचें लक्ष ना म्हूण सरपंच उलयल्लो. PWDन इन्स्पेक्शन केलें. इंजिनियर म्हणटा ऑल इज वेल. राउंड मारून पयले आमी आतां सगळे रोड्स पॉटहोल फ्री आहा. देर इज नो इश्यू ऑफ एनी पॉटहोल एनीवे ऑन ऑल द रोड्स. बागा स्ट्रेच हेच जायकाचें काम चालू आहा. सो वेरेवर द सर्वीस कनेक्शन कंप्लीट जालें ते रोखडे रेनस्टेटमेंट करून ते कवर करता. लास्ट 2 years आमी PWDन 27 kilometers ऑफ रोड्स हॅव बीन हॉटमिक्स्ड ऑनगोईंग इन कलंगूट एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 22 crores. सो आमी काम कलंगूट करिना म्हणून थंय काय ना. सो 27 kilometers has been completed. That sewerage wherever the works, as soon as they complete the works, I think so 1 or 2 months they'll finish all the sewerage works. Then the estimates will be prepared and submitted for government approval.
and on tendering then the works will be taken up. हांगाच्या सरपंचांचो आरोप केल्लो पळय PWDचे लक्ष ना म्हणून ते सगळे फोटी जायका फोडून आता तुम्ही पळयला न्हू that's why we called the press just to show you all what is the state of roads in Telangana. शिरगांवचे दैवत लयराई कोर्टांत शिरगांव मायनिंग ब्लॉकाचे पावणेचे प्रक्रियेक आव्हान दिवंक 3 याचिका हायकोर्टांत पावल्यो. कोर्टाचे सरकार आनी बिडर खण कंपन्यांक नोटीशी. देवळाची कमिटी देवी वतीन कोर्टांत गेल्या. शिरगांवां घरां शाळा देवूळ शेतां पसून खणीच्या ब्लॉकांत घाल्यांत. लोकांक खंय विश्वासांत घेवना. खण धोरण जाग्यार नासतना पावणी कशी काय म्हूण प्रस्न. शंभू परबाक प्रदेश अध्यक्ष केला तो बेकायदेशीर. गोंयच्या एनसीपीचो अध्यक्ष आपुणूच म्हूण जुजे फिलीप मिडिया मुखार. एनसीपी खंय शरद पवाराचीच. गोंय एनसीपी कार्यकर्ते सगळे शरद पवारा बरोबर. शरद पवाराची एनसीपी सोडून गोंयाक आनीक दुसरो फाटो ना. महाराष्ट्रांत खंय बीजेपी लोकां खातीर वावर कमी आनी पक्ष फोडपाचें काम चड करता. आमच्या मदें ज्या नॅशनलिस्ट पार्टीचे मदें जें कितें जालां हो बेश्टो कितें एक उफा लायक एनसीपी ही आयज 2 प्रेसिडेंट अपॉइंट केले काय म्हणून. हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक वता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन आसा हांव. म्हाका शरद पवार साहेबान हे अपॉइंटमेंट दिलां आनी ह्याच अपॉइंटमेंटाचेर आयज आमी इतले वर्सां हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आयज आमी ही पार्टी घेवन मुखार वचता. आयज प्रफुल्ल पटेल जीन एक शंभू परब हो आमचो बरो भुरगो हांव ना म्हणना ताका आमच्या ऑफिसान काम करतालो. आयज बाय शरद पवार साहेब आनी आयज पासून ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवाराच्याच हेचेर ब्लेसिंग आयज सगळ्याचे शरद पवाराची चलता. ते कोणें सांगलें वो कोणाकूय एपॉइंट केलो वो कितेंय केलो जाल्यार इथं मोतीन दवरपाचें न्हू. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंय म्हणटा तो एकूच आहा. ती म्हणटा ती आमची आनी हीच जी आमी बेस केलो हीच आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमची. गोंयचो नामनेचो संशोधक लेखक पत्रकार वाल्मिकी फालेराच्या पार्थिवाचेर मडगांव होली स्पिरिट इगर्जेंत निमाणे संस्कार जाले. बुधवारा ताका काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें. गोंयभरच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी निमाणे यात्रेंत वाल्मिकीक आर्गां ओंपलीं. वाल्मिकीन राष्ट्रीय पावड्यावेल्या पब्लिकेशनाक गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून काम केलां. तो मडगांवचो नगराध्यक्षय आशिल्लो. It is indeed a great loss for not only Margao but the entire state to lose such a tall leader, we can say. In fact, I was just 16 years when he was the chairperson of Margao Municipal Council. But when I entered the council in 1995, our senior staff always remembered him for his administration, the things that he had done. Multifaceted personality. Was very intelligent. He was a thorough gentleman. In him we have lost a good human being as well as a one who was committed for the development of the state and for a healthy society of Goa. We have lost a true Goan, a very dedicated Goan, a very knowledgeable Goan in the death of Mr. Valmiki Falero. Valmiki and I were classmates. We studied together in Damodar College. We knew each other before that. But it was after this studying together in college our relationship blossomed. He was general secretary of the students council. I was the chairman, and we worked in tandem to ensure the interests of students in Sri Damodar College of Commerce. It is sad that he died all of a sudden. संतोष ट्रॉफीची उक्तावणाची मॅच धरून 4 मॅची गोंयांत बाणावले ग्राउंडार. 9 ऑक्टोबराक पयली गेम. उक्तावणाक मुख्यमंत्री. जीएफएचो अध्यक्ष कायतान मिडिया कडेन उलयलो. गोंयची छत्तीसगडा आड पयली गेम. दिसाक 2 गेमी. सरकारान खंय आदार करपाचें उतर दिलां.
फॅन्सांनी गेमीक मोठे हजेरेन रिस्पॉन्स दिवचो म्हूण कायतानाचो उलो. We are hosting the Santosh Trophy 77th National Football Championship for Santosh Trophy 23-24 आणि आमकां फर्स्ट राउंड होस्ट इट इज अ बरो खुशीचो हे आसा गोंयकारांक आनी फॉर GFA टू शोकेस आवर टॅलेंट फॉर इन इंडिया ऑल ओवर इंडिया लेवल. 9th आमची फर्स्ट मॅच जातली. दिसाक 2 मॅची आसतल्यो. तितून टीम आसा जम्मू काश्मीर एक आसा, छत्तीसगड आसा, केरला आसा आणि गोवा आसा आणि गुजरात. सो फर्स्ट आमची मॅच जातली 9 o'clock आणि सेकंड 4 o'clock. आम्ही फर्स्ट मॅचीक आमचा जी हे जातली ओपनिंग मॅच करपाक गोवा खेळता छत्तीसगड वांगडा 4 9 तारखेर. सो आम्ही हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्व्हाइट केल्लो आसा. आता आमकां बेनावली एक करपाचो चान्स मेळिल्लो आसा. 4 जी जातली छत्तीसगड आणि गोवा. तितून गोवा खेळतले पयले दिसाक. सो रिक्वेस्ट आसा सगळे गोंयकारांनी येवचे. संतोष ट्रॉफी होस्ट करपाक दुसरे स्टेटी क्रोर्स ऑफ रुपीज दिता. बट आमचे सायडीन आमकां आमचे गव्हर्मेंटाचे ऑलरेडी सपोर्ट आसा. बट अजून पर्यंत काय आमचे हे येवंक ना. बट वी होप आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते आमकां इन कमिंग डेज सपोर्ट करतले. आशियाई खेळा सर्तींत भारताची पदकांची सेंच्युरी पार. 13व्या दिसा एकूण 104 पदकांचो विक्रम. आतां मेरेन ऑलिंपिक आनी आशियाई गेम्सांत भारतान 100 गांठून आशिल्ली. आतां मेरेन 28 भांगरा पदकां, 35 रुप्या, 41 कांशा पदकां जोडल्यांत. T20 क्रिकेट, दादल्यांची कबड्डी, बॅडमिंटनांत भांगरा पदकां 15. सर्तीचो अजून एक दीस उरला. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.